हालीच झालेल्या उटाच्या द्विदशकपूर्ती सोहळ्यात मंत्री गोविंद गावडे नाव घेन असताना सभापती रमेश तवडकरांचेर टिका केल्ली. हे टिकेक जाप दितना सभापती रमेश तवडकरान राजीनाम्याची शिटकावणी दिल्ली. सरकार आणि पक्ष अशा प्रवृत्तींक खपोवन घेत आसत जाल्यार मान आनी सन्माना खातीर आपूण सभापती पदय सोडपाक तयार आशिल्ल्याचो इशारो तवडकरान दिल्लो. हे विशीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडेक विचारल्यार तो सांगता, सभापती वांगडा फोनाचेर उलोवप जाला. सद्याक आपूण प्रचाराच्या कामात आसा. गोंयान आयले उपरांत ताका मेळून ह्या मुद्द्याचेर चर्चा करतलो. खंय सर, तुमची तवडकर सरा वांगडा म्हणजे जेन्ना सरान स्टेटमेंट केलें की आपूण राजीनामा दितलो तेन्ना सर तुमच्या वांगडा तांची मिटींग जाली. सर कितें मिटींगेन जाली आनी कितें सांगतले ताचे बद्दल? आमची मिटींग जावना. हांव महाराष्ट्र इलेक्शन आसा, हांव तांचे कडेन फोनार उलयलो ओके. आनी तांकां सांगलें हांवें की तें कितें आसा तें आमी बसून उलोवया म्हणून. आनी त्या प्रमाणे हांवें ताका सांगलें की हांव 18 तारीख पर्यंत हांगा प्रचार आसा, 19-20 केन्ना तरी बसुया आनी आमी उलोवया. मुख्यमंत्र्या कडेनूय उलयलो, मुख्यमंत्री मागीर तांचे कडेन फोनाचेर उलयले. कळ्ळें तुमकां न्ही? त्यामुळे हांव तांकां वैयक्तीक भेट जावना, फोनार उलयलो. आनी त्यामुळे ह्या आठवड्यात आमी बसतले 18 तारखेनंतर. म्हणजे ह्या आठवड्यात सर तुमची मिटींग जातली? हय, बसो घेतले. ओके. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.